पावसाक लागून शेतकारांक लुकसाण जाला। भाताची आधारभूत किंमत सरकारान वाडोवची आनी शेतकारांक थाकाय दिवची अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या। भाताची आधारभूत किंमत 2017च्यान तशीच आसा, ती वाडोवपाचो वेळ आयला अशें दक्षिण गोंयचो खासदार सांगता। शेतकी खातें फकत अनुदान दिता आनी झाडां वाडटात, ते भायर कांयच करिना अशी टिकाय सार्दिनान खात्याचेर केला। ताणें शेतकी मंत्र्या कडेन बेगोबेग शेतकारांचे प्रस्न सोडोवपाची मागणी केल्या। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आज पर्यंत ही शेतकऱ्यांनी सबसिडी सुबेज करूंक ना। 17 20 रुपया मेळटात किलाची, ते आज पर्यंत कंटिन्यू जातात। 17 ते आज म्हणल्यार लोकांची वेजीस जे शेतांत काम करतात ताणें भरपूर वाडयल्ले आसा। सरकाराक तरी जाय खरेंच लोकांक शेत रोयलोली पेपराचेर न्ही, थिंगा फार्मांत आनी शेतांत तेन्ना तांकां लुकसाण येवपाक जाय। 1-2 फावटी लुकसाण येयन कोण रोयत तो रोयी, पूण हें कंटिन्यू जालें जाल्यार तो बंद करतलो। इवन ह्या दिसान कोण ट्रॅक्टर ना, हांव डिपार्टमेंटाक उलोवंक मागता, हांवूय एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो, इतलो आमचे कडेन मेशिनरी आशिल्ली। आयज डिपार्टमेंट फकत सबसिडी दिवपाचो नांवाचो जाल्लो आसा। झाडां दिली, झाडां तेंपार आनी सबसिडी दिली। डिपार्टमेंटान कांय मेशिनरी ना। हांव आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर उलोवंक मागता, सायड बाय सायड वी ऑल शूड बाय मेशिनरी, शूड बी अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट। कित्याक एक फावटी हार्वेस्टर म्हणून नाका, आतां बरे नवे भाशेन ट्रॅक्टर्स आयिल्ले आसात, रोटरी ट्रॅक्टर्स, तसले 1-2 घेयात, लोकांक शिटी पडटात ते, नाजाल्यार लोकांक कोणाक आयता तो भिक मागूंक पडटा।